Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणींनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेता. आमी मरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मरता. म्हणटच जावं जिवी जावं मेलोलीं आमी सोमयाची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो ह्याच पासत, म्हणजे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. पूण तूं कित्याक म्हूण तुज्या भावाची मनसुबी करताय? कित्याक म्हूण तुज्या भावाची बेपरवा करताय? आमी तर सगळीं क्रिस्ताच्या न्यायासना मुखार उबीं रावतल्यो. कित्याक अशें बरयलोलें आसा. सर्वेस्पर म्हणटा, म्हज्या जिवाच्यान सगळीं म्हाका दिंबी मोडटलीं आनी सगळ्यो जिबो म्हाका वाखाणटल्यो. म्हणटच आमचे भितरल्या जण एकल्यान आपणाचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराचें भलेपण भोगूंक म्हाका मेळटलें. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, सर्वेस्पर म्हजो तारक. कोणूच म्हाका भेंकडायना, कोणाचेंच म्हाका भें ना. सर्वेस्पर एकलोच एकलो म्हज्या जिवाचो किल्लो. देखून कोणाचेच मुखार म्हाका येना कांपेरो. जबाब सर्वेस्पराचें भलेपण भोगूंक म्हाका मेळटलें. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां विस्वासान. म्हजी आशा एकूच ही, सर्वेस्पराच्या घरांत म्हजें ठिकाण करून घेवंक, सर्वेस्पराची गोडवाय चाकून दादोशी जावंक, ताच्या पवित्र घराचेर दोळे लावन दीस काडूंक. जबाब सर्वेस्पराचें भलेपण भोगूंक म्हाका मेळटलें. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्परा देवाची प्रिती आनी भलेपण म्हाका भोगूंक मेळटलीं. ही खात्री घेवन जियेतां. काळीज तुजें घोट कर. थीर राव सदां भरवशान. सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवर पातयेवन राव. जबाब सर्वेस्पराचें भलेपण भोगूंक म्हाका मेळटलें. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. कोश्टतल्यानो तुमी, भार वायतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोंड वसूलदार आनी वायचोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिजेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले,
हो मनीस वायचोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बराबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वापार सांगली. तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसुल्लो मनीस तांतूंतलें एक मेंढरूं सांडोत जाल्यार ती न्हयान न्हय रानांत सोडून एक सांडला तें मेळोसोर ताका सोदूंक वचोनासतना रावत आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबी दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां, जिवीत बदलपाची गरज नासलोल्या न्हयान न्हय बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता त्याहून अदीक एक वायटवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोष भोगतलो. ओ रुपयाचे 10 नाणे आसुल्ली कोण एक बायल तांतूंतलो एक सांडोत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोण मारून तो मेळोसोर मेहनतीन सोदिनासतना रावत आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणींक आनी शेजारणींक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका परबी दियात. तेच परी हांव तुमकां सांगतां, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोष भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ हो मनीस पातक्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बराबर जेवता खाता. लूक 15:2. नियाळाक आदार. आपलें लिपोवन दुसऱ्यांचें दाखोवंक आमकां खूब मानवता. मेल्या उपरांत आमी सगळीं देवाच्या न्यायासना मुखार उबीं रावन आपापणांचो हिशोब देवाक दिवचो पडटलो. तोरणेच पिरायेर एक तरणाटो आपल्या आवय बापायक आनी घरदार सोडटा. वायट इश्टां सांगाता वचून जिवीत सोर्याक गुंगी वखदांक कुडीचे आशेक लोबदून इबाडटा. सोयराणार येतूच परतून आपल्या घरा परतता. पूण आवय बापायन ताका घरांत घेतलो ना. एक गोवळी आपल्या शेळ्यांक एकठांय दवरूंक आपलो जीव खर्चिता तेच परी जेजू ह्या संवसारांत आसतना बऱ्या ओन वायटांचो अदीक मोग करता. पातक्यां बराबर भोंवतालो, खाता पियेतालो, कोणाचेरूच फॉर्मोण मारिनासलो. ताचो एकूच हेतू आसलो पातक्यांक परतून बापाचे वेंगेंत हाडूंक. ताका कोणूच इबाड जालोलो नाका आसलो. आमचे सोर भोंवती कितलीं तरणाटीं आमचींच गोरचीं इश्टां वायटाक लोबदून पातकांत जियेतात. असल्यांचेर आमी कसलें फॉर्मोण मारतात? दर एका क्रिस्तांवांचो वावर जावन आसा जेजू भशेन वाट चुकोवन गेल्ल्यां सोवें बरो गोवळी जावन तांकां परतून बापाचे वेंगेंत हाडूंक. सर्गींच्या बापा, पातक्यां सोवें वायट नोदरेन न्हय बोगोर मोगान आनी सोंसणिकायेन वागोवन भावार्थान जियोंक वावरूंक आमकां सगळ्यांक तुजो आदार दी. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you,
Please like, share and subscribe. देव बरें करूं.